चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो आयज असा संडे, टाइम जाला 1:30. आता व्लॉग स्टार्ट करता. मातशें लेट उठले आई. काल मातशें टायर्ड जाले. बर्थडे सेलिब्रेशन करपाक गेल्ले न्ही आनी बरें एन्जॉय केलें आमी काला न्ही शिना. बरें एन्जॉय केलें. सगळीं इतल्यान ती चेडवां पळय इतले बरें आसा. रोखडे आमचे भितर म्हणजे इनवॉल्व जाले. म्हणजे आमकां आमचे बरें उलयता, भुरग्यां वांगडा खेळटा तितका वांगडा. कितें सांगू तुमकां. ओके, खूब एन्जॉय केलें भुरग्यांनी. ओके, सो आतां आमी बसला जेवपाक. म्हणल्यार व्लॉग स्टार्ट करया. ऐकता? हाय हाय. तो पळयता तो मेळटा. आयज सकाळच्यान तो करत हा प्रॅक्टीस. आतां मस्त तो करता. ताका मातशी कर म्हटल्यार प्रॅक्टीस. हो घाल घाल दाखय सगळ्यांक. ओके, घालून दाखय. सो आतां आमी बसता जेवपाक. आतां आमी खंय वचपाचें आहा. एक्चुअली न्ही आमचे सकाळी प्लॅन आसले वचपाचें. एका काम येयलें शिवनाथाक. तो सकाळी बेगिना गेल्लो इव्हेंटाक. मागीर वचच्या नाका तो बोलो या चल आतां आपूण फ्री आहा. वचून या म्हटलें जेवून या. बेश्टें सदां भायर जेवप तें बरें जायना. वारता सदां भायलें खावपाक. हय का न्ही. पयशे सेवींग करया मातशें. हां वारता राव रे. रिसेंटली 2 दीस आमी भायर जेयता न्ही. आयज म्हटलें घरान जेवून या. आयज बरें मम्मीन स्पेशल केला. दाखयता तुमकां. बरें स्पेशल केला मम्मीन. आतां मम्मी करता ऑमलेट करता मम्मी. ओके, दाखयता तुमकां. ओके, हां रावता आनी खंय आमी आतां खंय वयतली न्ही हें तुमकां जेवून सांगता. पण जेवपा वयता आनी दाखयता मम्मी तुमकां सांगा हाय म्हण. मम्मीन न्यू गाडो काडला रस ऑमलेट. ते ऑमलेट करता मम्मी. तो आयज आसा ऑमलेट. शिवनाथाक कांदे कोथंबीर घालून केला. आनी म्हाका आनी मम्मी सिंपल म्हणजे तांती फोडपाची आनी घालपाचें डायरेक्ट आनी वयर मीठ घालपाचें. आनी तें म्हाका खूब आवडटा. मम्मी म्हटलें कांदे बीन नाका डायरेक्ट घाल म्हटलें. शिवनाथाक आनी रितिकाक अशें कांदे घालून तांकां केला. आनी आयज दाखयता करी कितें आहा तें. हा केन्ना जेयता जाल्यार म्हाका दाखयता राव. खुबे घालून केल्ले न्ही ते आसा थोडेशे पळय सारको सुकला सारको. ओके, सो थोडे खुबे दवरलेले मम्मीन फ्रिजीन. तुमकां खबर आसतलेच. थोडे खुबे फ्रिजीन दवरलेले. तो ड्रमस्टीक आसलेले फ्रिजीन. तो ड्रमस्टीक आनी खुबे घालून न्ही तिसरे सॉरी तिसरे. तो ड्रमस्टीक आनी तिसरे घालून करी केला हे पळय. आनी फेवरेट. आनी तिसऱ्यो न्ही तुमकां सांगू कितें बरें मोठे आसलेले पळयात पळय. बरें मोठे आसले तिसरे. सो ड्रमस्टीक आसलेले फ्रिजीन. मागीर म्हटलें करी कर आनी तोंडां लावपाक ऑमलेट. तर हें आसा आमचें आयतारचें जेवण. कांय स्पेशल ना. हें स्पेशल बरें लागता जेवपाक. ओके, जेयता आमी. मागीर तुमकां सांगता रेडी जाता आनी मागीर तुमकां सांगता. थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळा आसतलें. सांगता मागीर आमी खंय वयता तें. ओके, जेवन घेता आमी. पळय रेडी शिकलो. आतां मातसो वयता फुडें. हां सावकास रे. आतां मातसो शिकलो. आवडलें मरे तुका गिफ्ट. हां यो आतां जेवपा यो. कित्याक जेयना उपास. यो. ओके, तो आमी भायर सरला. जेवून भायर सरली खुबे खाऊन. बरें जालें करी आयज न्ही गे. 2दा घेतलें शीत. हय म्हाका कळ्ळें 2दा बस मारता. बरें 2दा जेयले. जेन्ना करी बरें आतां पळय 2दा घेता हांव शीत. रातचें हांव कमी जेता काय राती जेयत ना हांव ताका लागून. ओके, तो आयज आमी वयता बीग फूट. लास्ट केन्ना गेल्ली आमी कोविडच्या पयलीं गेल्ली न्ही. कोविडच्या पयलीं गेल्ली. आतां पळोवया कितें चेंजीस केला. ओके, बरें आहा थंयसर. आनी हें बीग फूट आसा लोटलीम थंयसर आसा. आनी तुमकां सांगता हें पर्वरीसून पणजीसून लोटलीम न्ही पणजीसून बीग फूट न्ही 35 किलोमिटर. आनी फोंडासून कितले 10 किलोमिटर आनी मडगांवसून 9 किलोमिटर. सो मडगांव तांकां लागीं न्ही. आमकां मातशें पयस पडटा. सो चला या आतां. ते एक म्युजियम आहा. बीग फूट आहा पळय एक म्युजियम आसा. आनी तुमकां लोकल म्हणजे गोंयचे पयलीं लोकल कशे रावताले ते तुमकां दाखयला. ओके, पळोवपाक बरें आहा. आनी बरें लास्ट टायम गेले बरें आसलेलें म्हणजे पळोवपा अशें आहा थंय. हय तूं इल्लो मरे. आयज सगळीं इल्ली. सो लोकल थंय गोंयचे पयलीं लोक कशे रावताले कशे चुलीर रांदताले ते सगळें थंय दाखयलां. ओके, बरें आहा पळोवपा अशें आसा. ओके, सो जस्ट आमी भायर सरला. आयज संडे ट्रॅफिक पळय. आज समजले लोक निघता म्हूण संडे पण लोक भोंवतात. ट्रॅफिक सामकें. चडशी ट्युरिस्ट लोक चड आहा गोंयान न्ही. खूब ट्रॅफिक आयज. तर बीग फूट बरें म्हाज्या प्लॅना. मम्मी येना म्हणटाली. तिका ते चड भोंवपाक जायना न्ही आनी ते भितर भोंवचें पडटा. हांवें म्हटलें थंय बसपाक खूब जागो आहा म्हटलें तूं बस. जेन्ना तुजे पांय दुखता पळय आनी ते चाय मेळटा पळय. चाय मेळटा खंय तें बरें खबर तुका. चाय मेळटा म्हणून जेयत येता. च्याची याद येयली ताका आतां.
चाय मेळटा खंय ते लिंबू सरबत मेळटा नाल्लाचो उदीक मेळटा हालसार येना म्हणटा ह्या म्हणे यो पाय दुखला ते बस म्हणटा घरा वचून कितें करतले वाज येतली येना म्हणटाली ती आं ऋतुक पाय उबो खंय वचपाक ताका न्हीद ना जेवण नाका भोंवंक जाय म्हटलं एक पाय वयर तेजे हय खंय अशें आमी प्लॅन केला संडे जेन्ना फ्री आसतलो पळय खंय तरी वचून तुमकां एक प्लेस दाखोवपाचें कित्याक मागीर मागीर पावसान जावचें ना न्ही तें ताका लागून जेन्ना हो आमचो बॉस फ्री आसतलो पळय तेन्ना प्लॅन करपाचें मागीर नेक्स्ट संडे खंय ते प्लॅन आहा पळोवया नेक्स्ट संडे इव्हेंट ना जाल्यार वचपाचें हय का न्ही हय चान्स सोडप ना खंय वचपाचें भोंवपाचें आतां हय का न्ही लास्ट टायम न्ही म्हाका दिसता जुनान न्ही ते जून काय जुलयान अशें फिशींग कॉम्पिटिशन आसलें हांगासर लोटलीम सो हे चर्च तरी जस्ट एक भितर रस्तो वयता पळय ते भितर वचपाचें तसो एक बरें तळी आसा आनी थंय फिशींग कॉम्पिटिशन येयल्ली आमी सो याद येयली आमकां न्ही सो दिस टायम पळोवया आसल्यार न्ही येवया आमी आनी ते लोक न्ही लास्ट टायम खूब हॅपी जाल्ले आमी येयल्ले म्हणून व्हिडिओ काडपाक आनी बरें आमकां कॉपरेट केल्या त्या लोकांनी फादरान बरें स्पीच दिले आसा तो व्हिडिओ फिशींग कॉम्पिटिशन लोटलीम म्हणून तुमी पळोवंक शकता बरें एन्जॉय केले बरो पावस पडटालो न्ही भिजून गेले आमी चिकल माती बिती सारखे कितें सांगू तुमकां आतां ते एक हें आसता पळय मजा ते तुमकां आतां मेळचें ना खरेंच ते बरो पावस पडलेलो बरें एन्जॉय केले पळय दिस टायम आसता आमी वयतली डिस्क्रिप्शन घालते लिंक धाडटा तुमकां घालतलो हांव डिस्क्रिप्शनान ओके लोटलीम फिशींग कॉम्पिटिशन ऑलरेडी व्हिडिओ आसा हांव धाडटा हांव घालतले लिंक ओके तुमी पळयात तुमी ते अजून पावूंक ना आमी आनी कितले किलोमिटर आणि एक अराउंड 400 मीटर 500 मीटर पावली वाव हे चर्च पळया कितलें बरें आहा न्ही वाव बरें दिसता न्ही गे सामकें वायट सामकें बरें दिसता म्हणजे एक सुद्दां अशें डार्क म्हाका रिसंटली न्यू पेंट मारला दिसता इस्टरा लागून दिसता बरें दिसता सो आतां आनी खंय पावली आमी जालें पावली सो आमी पावली आं आतां गाडी पार्क करता पळय आय लव बिग फूट कितें बिग फ्रुटी न्हू रे बिग फूट रे पळय हे एंट्रन्स आहा तितले लोक ना आसा कारण अशी गर्दी भरता हांगासर ट्युरिस्ट आजीचे झगडी दोगांचे आजीक दुखलता आजीक दार बंद करता खूब काम करता आनी पळयात हांगासर पार्किंग आसा आनी हांगासर बारीक बारीक शॉपां बीन आहा चायचे हे गाडो आसा सगळें आसा हांगासर आनी हांगासर पळयात वाज बीन आहा ओके मय दाखयता तुमकां आतां या आमी भितर चल ओके आयज आई हिरोईन जाला अशी खंय आयज आई हिरोईन जाला चला सो हांगासर आसा माय कॅफे आयस्क्रीम बिस्क्रीम सगळें आसा हांगासर आसा लोक हे पयलें ऋत्वीक हय हेजें मिनींग कितें झाड कापप ना हय प्रोटेक्शन झाड कापप ना ते हे पळयात बिग फूट 150 कासा आजाव ऑलवेज 150 आनी फोटोग्राफी 20 आनी फ्री एंट्री फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 इयर्स आं हे आसा प्रायस फोटोग्राफी कॅमेरा 20 रुपया तुझे आहा रे तुका फ्री ना थँक्यू पकडा घाल ते तुमकां पळोवंक मेळटा तुमच्या फाटल्यान वयर ओळोन पळयत जाल्यार त्या काळावयलो पंखो दिसता एक दाट लुगोट कोण्याक बांदून उमकडयताले आनी कोण तरी त्या कोण्याक बांदलेली दोरी ओडटालो आनी सकयल बसलेल्यांक वारें घालतालो आतां फाटल्यान पळयत जाल्यार एक माचील दिसतलें ते तेंपावयले गिरेस्त लोकांचे वाहन धोनी आनी ताची गोरकान माचीलांत बसतालीं आनी 4 गोटाकी व्हरताले तुमच्या उजव्यान सांत मिराबायचें एक चित्र आसा सांत मिराबाय एकाच पासणांच्या तोडपार एन्सेस्ट्रल गोवा तयार करपी बाब मायेंद्र आल्वारेसान कांतयल्या हे ताच्या बावराची खूब तोखणाय जाल्या आनी अवतार परशुरामान दर्यांत एक बाण सोडलो आनी तातूंतल्यानच कोंकणाची भूंय आनी गोंय तयार जालें त्याच परशुराम देवाक नमन करून आमी फुडें या आनी 7 पावंडे चोडून देमू आदलो मुक्तमाक मेळूया
हो मुक्दम भाटकाराची बाटा बेसां पळयतालो तांचेर खर्च आनी तांची येणावळीचो तो हिशोब दवरतालो आतांच्या काळार आमचे अकाउंटंट हे काम करतात चल आमी फुडें या काम या आतां थोड्यांक एक शेवटी घेवन येयला अरे तुम म्हाका एश कोन कित्याक चोयताय हांवें हें कितें गायल काय म्हणून अरे बाबा हो आमगे ते तेंपा वयले रेनकोट माडार चुट्टा मोल कोन ते मोण आमी कोंड करताले आनी तो कोंडो आमी पासार सांबाळटालो आनी तशेंच वचांतले सालवार करतालो हेच आमगे दोन नुस्तेकार झाड अंदार घेवन नुस्तें मारूंक वयताय आनी ते कोण ते तेंगे न्हेसपाचेरूच कोट्टा एक कोंकणो दुसरो क्रिस्तांव दोगांयनी ते तेंपा वयली काश्टी मारल्या तुमचे हातल्यान मिटा रे आतां मातशें मुखार वचोन पिदू मेळाय हांव पितू हे गांवची नुस्तेकान हांव गांवां भोंवन लोकां नुस्तीं ओळ ताणपा ओळय आनी ओळ तांबोवपा नांगोर दिश्टी पडटा आर्यांगे सांत आंतोनी आतां तुम चुच्याक जुवांगे घरां आहा मातये ओंटीचे आनी जमनीर शेण काडलोले तेंगे रोप बायलेगे कापड आनी दादल्यागे कांतार आसताले आनी ते कांतार म्हणून घुमट मातूचा कोताले चडशे लोकांगेर गोट आसतालो कित्याक तेंगे गोरवां आसताली ते तेंपार एक एक गोरवाक एक एक गांठ बांदताले आनी गांठी आवाजाचेरूच खंयची करून येवन ते कोटाले गोटे आसलो इडी चोय चडशे गोट्यांनी कासवा कोट्टे आसताले कित्याक ते कोट्टे आसत जाल्यार जनवार खूंय शांत आसताली आनी होच एक पळगो ते तेंपा वयलो आमगे जायताली आनी मागीर बायलो बी सेपराट करताली आनी दादले काजू पांय पोंदां मुश्टिताले आनी तेंच रोस एकतो कोडशान एकठांय करून दवरताले तो रोस जायत दिसान आंबट जाल तशें बसता रे बस 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 तू एका गायेच्या तोंडांतल्यान येता गाय पवित्र जनावर देखून तिचे तोंड वापरताले हाका गोप जे बाका हो गायेचे मुख म्हणटात गांवची तळी खूब फायद्याची आसताली जनावरां तातूंत बुडून थंड जाताली जाल्यार बायल्यो घरची कपडे आनी आयदनां थंय साफ करताली ते पळय शांतू आपले कपडे धुता त्या काळात दोंगरार जातालो रिटोच वापरून त्या काळार गांवांत कुंभार चड गरजेचो आसतालो कित्याक चडश्यो वस्तू मातयेच्यो आसताल्यो नंदूच्या घरान तुमकां मातयेची आयदनां कशी करतात तें दिसता माती गाळून ताका आकार दिवन ते सारखे करून भटयेंत घालतात ते सगळे हांगा दिसतात एक एक काम करतना कसले कपडे घालतात ते पळया नंदूच्या घरातूच आपलें काम करतात इनास बायलान आपलें काम करतना ताची घरकान्न भितर आपल्या भुरग्याक दूध दिता तें पळोवंक मेळटा इनासाचे कपडे पळयात ते पश्चिमी आनी आमचे अस्तित्वाचे मिलगुल आसत हे आलमारीत देवयाची काम करपाची आज्ञानां आसत तुमच्या फाटल्यान दोंगर येतात आनी ते खातीर तांदूळ आनी बाकीच्यो रांदपाच्यो वस्तू व्हरतात हे पळय बाकीचे घोडे देवाक दिताले हे राखणदार हांगासर न्ही देवाक दिवली बीन तुमी लायताले खंय ते पळय जाय जाल्यार घेयात आटफाट ही गेम ही आटफाट म्हणटाय का पळय फ्रेंड्स काय हो पळय ऋत्वीक काजू काजून घुसला तर हांव तर उलोवंक ना कित्याक हांगासर तुमकां एक्सप्लेन करता तुमकां लँग्वेज कोंकणी हिंदी इंग्लीश ओके हांवें कोंकणी चूज केल्लें आनी हांगासर न्ही बारीक बारीक शॉपां आसा दाखयत तुमकां 100 रुपया एक कटन शेल सो हांगासर आसा फ्रीज मॅग्नेट सगळें आहा सुकावप आनी खूब कितें करतालो तुमच्या उजव्याक आपली रंगीत कापडां घेवन कापयलान कसल्या रंगाची कापडां घातल्या ते पळोवन तिची वाय सांगून जाताली रोखडोच तुमकां चणेकार गणपत भेटतलो त्या काळार चणे थंयचे थंयच भटयेंत घालून भाजताले आनी गिरायकाक गरम गरम चणे मेळटाले तुमकां चणे जाय गणपताचो कामगार थंय आसा जाल्यार ताचे कडेन घेयात
तांची गणपतीच्या घरा बाजू समुद्र मंथन तुमच्या दाव्याक गांवचो एका झाडा मुळा ना जाल्यार पिट्याकूच बसतालो आनी ताचें काम दातांत रावत. गोंयकाराच्या रोगतान धांवता म्हणटात. भुरग्यांक फिरगोलीचो मेस्त्री आपल्या भुरग्यांक रेबॅक शिकयता. चडशीं भुरगीं रेबॅकूच शिकतालीं आनी रेबॅक इतलें लौकीक जालें. पालकारां वो पोस्ट ऑफिसूस दोंगराच्या जोरीचें उदक एक नाटकान हे फुडें हांव म्हज्या बालकावन बसून विसव घेता आनी म्हजें पोसलेलें सुणें जिमी म्हाका सांगात दिता. म्हजी आंगवस्त्रां पळोवन तुमी अजापल्यान जावपाचेंच, कारण ती पुर्तुगीज राज करताले त्या प्रांतांतली एक वस्त घेवन केल्या. म्हजे केंस जापानी शैली पयनीच घालतात तसले. थँक्यू सर. जेन्ना आमी येताली हांगासर नासता. लास्ट इयर येयला तेन्ना सर आसलेलो. आयजय पळय आमकां मेळ्ळा सर. आमी परवरी रावता. आमचो चॅनल आहा यूट्यूब चॅनल. लोकांक मागता की आनी येवचें हांगासर लायक न्ही. थँक्यू आमकां बरें तुमकां मेळ्ळो. सो आतां आमकां मेळ्ळो न्ही तो तेजें हें तो चलयता हें बीग फूट. बरीच ताका मेळना म्हणजे जेन्नाय आमी हांगा येता न्ही तो आसताच. आयज आमकां मेळ्ळो तो घे न्ही. सो आतां आमी येयला हांगा कोक्कम पिवपाक कोक्कम शरबत. हांगासर न्ही तुमकां कोक्कम मेळटलें पळया. आनी हांगा बसपाक बी बरो जागो आहा. बरी दिसता न्ही. सो बसून पिवया म्हटलें कोक्कम. सामकें हेल्दी आं. मम्मी हांगा बसली. काय दुखली गे काय ना हांगा चड भोंवपाचें अशें कांय ना. थंड आहा पी कोक्कम. सांग पिवन सांग आं बरें आहा. हें पिल्या तुमकां सांगू जिवाक जीव येयले न्ही. जिवाक जीव येयले. बरें हेल्दी पयलीं. तो मेळ्ळो पळय ओनर तेजें नांव महेंद्र आल्वारीस. तेजें हें तो चलयता आनी सांगू तुमकां वेल मेंटेन आसा. वेल मेंटेन. स्वता येवन तो पळयता आनी रावंड घेता. ओके सो आतां आमी फुडें Portuguese had their colonies. My hair is styled the Japanese. आवय देवा. Blouse is on मिट्टी बराबर करने का लेवल और यहाँ पर हर गाय या बैल के गले में तो हें आसा ब्लॅकस्मीथ. ब्लॅकस्मीथ आनी हांगा पळयात गोशाला. तो पळय थंय नाल्ल काडटा. वयर चडलो नाल्ल काडपाक. आनी हें आसा पॅडी बॉयलिंग पेरगांवकर. बरी दिसता न्ही. हें पळयात शिवना जाल्यार हांवें रावन फोटो काडले एक. म्हणजे क्रिश्चन्स वेडींग दाखयला. अरे तूं पुरो यो. आनी फाटल्यान पळय थंय दाखयला. बरें वेल मेंटेन केला. कितें गे आई कितें म्हणटा. कितें म्हणटा. उदीक ते बाबा भाण भात करपाचें उदीक न्ही येता पळय. भात उकडटा. तो सकयल न्ही फूट दिला ते फूट फॉलो करपाचें वचपाचें. सो आमी हांगा बोंडला येयला बोंडला. सो आमी हांगा बोंडला येयला. आवय ओके म्हणटा मोये बरो बरें कशें आसा बरो बरें. सो हांगा बरे बर्ड्स बीन आसा. आनी हांगा पळय आवय हो पळय शिवना थंय पळय पॉलिश कॅप हेन. हें आसा पॉलिश कॅप हेन. हो पळय कसो आहा. जावा स्पॅरो जेब्रा फिंचीस सगळे बारीक बारीक आहा. तुका दिसता खबर ना. वा बरें आहा मॅन. हें आसा बटन स्क्वेल. वाव हांगा पळय. हांगासर न्ही मातशें बरें बरें पळोवंक मेळ्ळें आमकां बर्ड्स. हांगा तरी बरें आहा. बोंडा कितें आहा
हांगासर मातशें बरें बरें आहा सो हांगासर बरो मिरर आहा पळय. नमस्ते. चला हांगा भितर लायन आसा हां लायन. हे न्ही भितर भितर एंट्री मारली न्ही गुफान येयला भशेन न्ही हे पळय. झूठ बोलकर उससे खाना कपड़ा और पैसे मांगे क्योंकि वे काम कर सो हे आसा बिग फूट. तेजे पांय आसलेले खंय न्ही परशुरामाचे. ना महावीर. महावीर महावीर महावीरचे पांय हे तेजे फूट हे ताका लागून एका बिग फूट म्हणून दवरला नांव. सो रिचवी लायता अगरबत्ती. ग्रीनरी सगळें आसा हांगा. निरफणस आसा झाड सुपारी पानां बिनां सगळें आसा हांगा. सो हांगासर बरें बरें हें बरें आहा न्ही पिकॉक बरें केला. खापरी गाडी द हॉर्स माउंटेड डेटी मल खंय भितर आहा. सो एक न्हिदला भितर पळय. यो यो शिनाथ चल तूं वच. हो आनी एक व्हडलो टायगर. वा कसले भिले सांगू. अबे हांगा वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल. अबे हांगा तो एनिमल. अबे कितले एनिमल आहा पळय 1 2 3 एनिमल आहा. हांगा यो हो करतालो. अबे हो एक 4 एनिमल. द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल. कितें जावं आं कितें जावं. नीट एंड क्लीन सामकें न्ही शुना. बरें दिसता. आनी क्रोकोडायल हय बरें दिसता पळोवपाक. क्लीन सामकें. बरें लायटींग केला पण भितर एक फीश आहा बारीकशें. हांगा या ये तशें पळय तशें दिसतलें. बरें आहा एक गुफा भशेन. पळय हांगा कितें बरें आयका. डू यू वॉन्ट टू बी हॅपी देन गो अँड मेक अदर्स हॅपी. दुसऱ्यांक सपोज तुमी हॅपी केलें न्ही तुमी हॅपी जातले ऑबियसली सारकें. पळय होच तो आमकां मेळ्ळो पळय ओनर. पळय महेंद्र कितें ना जोसलिनो आल्वारेस. बरें केला न्ही. खूब चेंजीस आहा. लास्ट टायम येयल्ले पेक्षा न्ही आतां बरें चेंजीस केला. आवय कसलो टायगर आवाज मॅन. उदकाचो आवाज पळय कितले बरें दिसता न्ही. पळय हनीचे ते हनी कोब बरें दिसता. चल यो राम आसूं. सो हांगा बरें केला बसपा बी ना. काम बी चालू आहा माती बी घालतात. बरें आहा. आनी हांगा न्ही तुमकां न्ही शेणाचो वास येता न्ही. शेणाचो वास येता हांगासर. हा याद येता पयलींची काळ न्ही गे. हांगासर न्ही बारीक बारीक टूल्स आहा आनी ते आसा टूल्स वीच वर यूज टू काव द स्कल्पचर बाय महेंद्र आल्वारेस. सगळें दवरलां हांगा. हांगासर न्ही पळय लायनीन स्नेक प्लांट लायला. पळय हांगच्यान थंय पर्यंत आनी वेल मेंटेन केला. की जावन शुना येवपा अशें आसा हांगासर. आनी सगळें आसा हांगा झाडां बिडां. तुळसी हें सगळें तुळसी लायला. हें तुळसी झाडां. आं होम क्युअर तुळसी ट्रायल तुळसीचे सगळें फ्लावर बीन टी शर्टां बीन सगळें आसा. टी शर्ट ते मॅजीक टी शर्ट भितर. वर्ल्ड फेमस लेफ्ट हँडर म्युजियम दाखयता तुमकां. पळय महात्मा गांधी आसा. सगळें आसा. पळय सचिन तेंडुलकर रजनीकांत तो पळय. मदर टेरेसा ऑर्फन विनफ्री सगळें आहा. अमिताभ बच्चन आहा पळय. अमिताभ बच्चन युवराज सिंग पळय. बराक ओबामा. मरे हँडवॉश करपाक दवरला. उदीक घालून रे बरी दिसता न्ही. पुरो रे तो हें निरफणसाचें हें झाड बरें आहा. आनी हांगासर पळय तकले हाजर रावला. बरें न्ही. कचरो बीन घालपाक. शॉप किचेन मागीर तुका फ्रीज मॅग्नेट सगळें मेळटा. ना असं तुका दिसता आसतलें न्ही वाल आहा वाल. हें मिरयां हें ब्लॅक पेपर
चल असं बच्चे या तो ऑलमोस्ट झाले आमच्या सगळे पोहून खूप एन्जॉय केले आणि हे असा फणस तेका फणसूच ना झालं एन्जॉय झालंय एन्जॉय हा पण वयर सुपारी सुपारीचे भाट पाणीपुरी न्हू रे सुपारीचे भाट सगळे अशीच दिसता की गांवांनी येयल्या भशेन न्ही गे अशें फील जाता की आमी गांवांन येयल्या भशेन हांगाच रावंक दिसता म्हाका रावू हांगा राव हांगा काम करूं म्हाका खूब आवडटलें झाडां मेंटेन कर बरें साफ सफाई कर खूब आवडटा म्हाका बरें दिसता आनी बरें वेल मेंटेन केलां व्हरता तुमी येया हांगासर 150 रुपया चड पळयनाकात येया बरें तुमी एन्जॉय करतले तुमी हांगा पावले न्ही तुमी अशें दिसतलें की तुमी पयलीं काळार गोंय कशें आसलेले तशें दिसतलें तुमकां ओके येया तुमी खूब एन्जॉय करतले हय आनी कितें पडस थोडें शिवाय व्हिडिओ काडटा फाटीं फाटीं पळयना खंय पडत पळय हांगा बरें हें आर्ट गॅलरी सो हांगासर न्ही फोटोज लायला कोण कोण हांगा येयल्ले आनी पळय द्रौपदी मुर्मू सो सगळ्यांचे हांगा फोटोज लायला आनी कोण कोण हांगा ट्युरिस्ट येयल्ले पळोवपाक सगळ्यांचे हांगा फोटोज लायला आनी हांगा पळय IAS ऑफिसर फ्रॉम झारखंड सो लायनीन अशें न्ही फोटोज लायला तो हें आसा पुजा बेदी आनी हें पळय भुमिका चावला आनी हो पळय आशिश आणि रोहित शेट्टी हो दिसता रे रोहित शेट्टी तो लास्ट टायम येयली तेन्ना घेतलेली आमी हे मॅजीक लॅम्प सो हांगासर न्ही बारीक बारीक सगळें आसा सोवेनियर बीन हे मारिया मिरंडा न्ही मारियो 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 सो हांगा तुमकां बारीक बारीक शॉपिंग जाय जाल्यार तुमी हांगा घेवं शकता पिकनीक ल्हान आसतना धाकटो आसतना येयल्लो खंय हांगा अशिनात फोतान कितें चडान फोतान कितें हांगा पिकनीक येयल्लो खंय बरें न्ही आयलो चाय घेवन ओदोळ कोकम सरबत पिलो आतां चाय घेवन येयलो म्हाका विचारतालो हांवें नाका म्हटलें म्हाका चा पिल्यार जायना हेका हां पी सावकाश पी मारा नाका जाल्ले आसा बीग फूड पळोवन होप तुमी व्हिडिओ एन्जॉय केला आसतले आनी तुमी येयात व्हरता पैसा वसूल या तुमी बरें तुमकां पळोवंक मेळटले ओके सो आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हणा सगळ्यांक बसला हांगा गाडयेन ऋतिक आई बाय म्हण रे बाय आई खंय गेली आई बाय म्हण बाय ना मेन बाय म्हण बाय बाय ऋतिक बाय हां